एका आमी विड्रॉ करता ग्राउंड मागणी करता किंवा रिजेक्ट करता जाल्यार आयज आमी समज 70 वासिया आमी आयज एक 70 वासिया म्हणून आमी हो जो अमेंडमेंट आसा तो भितर उडयता। गोंया राज्य सरकारान आलवारा जमिनी आसा ती लँड रेव्हेन्यू कोटा अंडर हाडिल्ली आसा कोटा अंडर आनी आमी आयज थाराव घेता ते तेंच्यानी विड्रॉ करचे म्हणून जे रेग्युलेशनाचे नोटिफिकेशन काढलेले आसा ते विड्रॉ करचे म्हणून जसो आता 2017 अमेंडमेंट हे सगळे इलिगल आसा फ्रॉड आसा आणि आम्ही आज ठराव घेता ते फाटी घेवचे म्हणून विड्रॉ करचे म्हणून आणि ती नोटीस आम्ही गव्हर्नमेंटाक दिली आणि सांगला हे तुमच्यान केला ते कायदे भायर आहा आमकां लागना तो कायदो ट्रेन आमचेर ठोकला आणि त्या खातीर जर तूं फुडें हो कायदो हेच चलयशी जाल्यार आमी तुजे फुडले उपाय घेतले म्हणून पोर्तुगीज सरकारान सुद्धा भायलो सरकार आसो तो तेणी हे आमचे मान्य केले हे गांवपणाचे लोक हे गांवकार हे तेचे मालक आसा पूण एक सरकार चलोवंक जाय म्हणून तेणी कितें केलें एक कर बसयलो म्हणजे फूल टॅक्स बसयलो सरकार चलोवंक जाय रेव्हेन्यू म्हणू शकना हांव ताका फूल आणि त्या प्रमाणे एक कमिटी बसून आलवारा जमीन हांगासल्या भुमिपुत्रांक तेणी अलॉट केली। आलवारा जमनीचो कायदो लोकांक मालकी हक्क दिवंकूच केला म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री सांगता। क्लियर टायटल आशिल्ल्यांनी खंय फी भरपाची गरज ना। क्लास 2तल्या मालकी हक्का खातीर 5 रुपया दर थारायला। जमीन वापरूंक मेळटली विकूंक मेळची ना। क्लास 1 मालकी घेतल्यांक वेगळी फी। समज कन्फर्म टायटल आसा जाल्यार पयशे दिवपाची गरज ना पूण तुवें पेपर एप्लाय करपा जाय। आय थिंक द लास्ट डेट इज November 10th यू हॅव टू एप्लाय and if your confirmed title is there you don't have to pay, you will get your title right and government will certify and update your record ki तुझी जागा म्हणून। if you are in possession of the land and if you have paid 20 annuities till now but you don't have the minimum 20 annuities दिसता म्हाका ते then you will ask for class 2 occupancy for which will be a prescribed free which was never announced till now। आम्ही पयर बिलांतल्यान आमी पास करून घेतल्या की क्लास 2 जावपाक 5 रुपया पर स्क्वेअर मीटर पे करची पडटा इफ दॅट लँड बिलोंग्स टू यू। वाळपयचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे खंय 70च्या लोकांबरोबर लोकांक भिवपाची गरज ना। तो खंय रेव्हेन्यू मंत्र्या कडेन उलोवन 5 रुपयाचे 1 रुपया करून घेता। एक म्हणजे रिडक्शन इन अमाउंट टू बी पेड ते 5 रुपया ते 1 रुपया करपाचे आमचे इन्स्टॉलमेंट करपाचे दिवपाचे लोकांक आमचो लोक गरीब 70चो एन हांव लोकां बरोबर आहा ह्या निर्णयान एन हांव विनंती करतलो एन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हो इशू पुश करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। कोणी भुमिपुत्रांनी हे सगळे व्हडल्यो मिटींग घेवपाची गरज ना म्हाका खबर आहा तो विशय आनी हो विशय भारतीय जनता पक्षान हातीन घेतलेलो आनी हो तोडगो बी भारतीय जनता पक्ष सरकारूच आमी घेतले हांव आसतलोच लोकां बरोबर जे कितें निर्णय घेवंक जाय ते निर्णय आमी घेवया। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।